Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. दुनसवाडा मांद्रे तो जो आमचो डोंगर आसा ह्या डोंगराचेर गेली 6-7 वर्सां कंटिन्यूस वचपाक लागता आनी म्हाका दिसता गेली 6-7 वर्सां आमी कंटिन्यूस ती फायर ब्रिगेड आनी आमचे जे भुरगे आसा लोकल ते मेळून पालयता. आज दनपारां 12:15 टायमार जी आग लागलेली आसा ती आग पालोवपाक आमकां ऑलमोस्ट 2 वरां लागली. तरी आजून ही आग 99% आटोक्यान येयलेली आसा. 1% खंय ना खंय फाटल्यान अजून चालू आसा. ही आग ही आसा ही एक भयंकर अशी आग आसा म्हणजे एका मिनटांनी कितलीशी 100 मीटर फास्ट वयता वाऱ्याचेर. सो ह्या रानांत कितली लाखो तरेची झाडां आसा, फॉरेस्ट एरिया आसा. सो आमचे एक 10 भुरगे आनी फायर ब्रिगेड एक 5 जाण मेळून आमी ऑलमोस्ट 5 ते 6 किलोमिटर आग कितें आमी कंट्रोल हाडलेलो आसा आनी बऱ्यापैकी जे जंगल जे जळटले आसले ते आमी कंट्रोलान हाडून ही आग पालयलेली आसा. सर कोणा अंदाजीन कोणी बीन लायला अशें कितें ना अशी लायल्या अशें कोण ना पण एवरी इयर ही आग कशी लागता हो एक व्हडलो प्रश्न आसा आनी ती पर्टिक्युलरली हेच म्हयन्यान लागता. डिसेंबर सुरू जाला जाल्यार करड पिकले ती ऑटोमॅटीक आग लागता आनी एवरी इयर कातकारांचें नुकसाण जाता प्लस नॅचरल जे फ्लोरा आनी हें फॉरेस्ट एरिया तेंचें नुकसाण जाता. पण एवरी इयर आमी खंयचे ना खंयचे देवाच्या कृपेन लोक जमता, भुरगे जमता, फायर ब्रिगेड खंयच्यान येता आनी आमी ही आग कंट्रोलान हाडटा. आता फायर ब्रिगेड बीन येवन काय हे केल्या तेंच्यांनी फायर ब्रिगेड येवन बऱ्यापैकी हेल्प केली. प्लस आमचे ट्री ऑफ होप हो ग्रूप आसा ह्या ग्रुपाच्या भुरग्यांनी येवन स्वता हातीन काठये घेवन ही आग पालयलेली आसा आनी आटोक्यान हाडलेली आसा.